There was before vacation एक order pass केली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice हायकोर्टान सांगलें परत दी म्हणून आणि inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आता कितें जालां तेणें show cause notice काडली हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घराको पावल ना म्हणून तूं फुडें अशें आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हूण तेका डायरेक्शन दी म्हूण प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल because petition once it is disposed you can't ask clarification, modification or anything you cannot ask after a petition disposed. I Supreme Court order of 2024 लायली आनी दाखयली कोर्टान. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावल ना तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हूण देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हेची कानरी करतले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जाला. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुखोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे. 14 नोव्हेंबराक निर्णायक सुनावणी जावं येता. हायकोर्टान काडिल्ले ऑर्डरी प्रमाण 18 तारखे पयलीं निर्णय जावपाची शक्यताय. आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाला आमचो ह्या दिसांनी आमी आतां रिप्लाय करतले तेच्या ओपोनंट आसा आर्ग्युमेंट चालू आसा तेचो कंप्लीट जालो की आमी इमिजिएटली रिप्लाय करून शॉर्ट हेजेर आर्ग्युमेंट करून काबार कोर्टान 2 विकाचो टाइम दिल्लो पण तुमकां दिसता 2 विकांनी काबार जावं कंप्लीट आर्ग्युमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या. कंप्लेनंटाचो आर्ग्युमेंट आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां रिस्पोंडंटाचो आर्ग्युमेंट चालू आसा आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा एक नमूद करता आमकां की तेणें अजून पर्यंत खंयचोच डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. ताका इतली चान्स दिले की बाबा तुजे कडेन समज इतले डॉक्युमेंट आसा कितें समज तुमची सोसायटी रजिस्टर्ड आसा तो आपलो देवानंद नायक म्हणटा आमी एक कमिटी केल्या खंयचोच डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केल्लो ना. कळ्ळें न्ही. सगळे बोगस आर्ग्युमेंट्स चालू आसा सद्या तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर दिली.